ह्या पंचान केन्ना सांगले आपण समज एक काम 8 दीस पयलीं मागीर तेजे काही सिरियसली दखल घेतला ना तुम्ही वचून आयले सायडीर वचून जाले आणि मागीर डिव्हिजन आमी एकूय सांगला पण आता प्रत्यक्षात काम सुरू ऑर्डर दिवपा जाय असली न्ही ते तो आतां ह्या एक्सटेंडाचे पावला उपोशणा बसला तो कोणालो तरी फॅमिलीचो तेजे भुरगे आसात बायल आसा फाल्यां कितें आरोग्याचे वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसतले तू घेता जबाबदारी आमी पर्सनली फॉलोअप केले न्ही केन्ना follow-up? एकूय सांगला मातशें अर्जंट आसा ताका मेटर काल पण जावपा जाय न्ही रे ना तुमी एक मडगांव ही लाय फोन लाय हॅलो हांव विकास भगत उलयतां आमचो पंच मेंबर जो आसा श्रीस्थ पंचायत रामू नायक फाटल्या दिसांनी निवेदन दिल्लें आनी त्या वेळाचेर तुमी सांगलें 24 तारीख पर्यंत आमी काम करतात म्हणून तें काम 4 रोडांचें काम अजून पर्यंत जालें ना आनी आयज तो उपोशणा बसला एक उपोशणा बसलेल्यान आतां गरमे दिसान तेका समज जर बरें वायट जालें हाका जबाबदार कोण दुसरें तुमी केन्ना पर्यंत त्या रस्त्याचें काम एक्चुअली स्टार्ट करतले ह्या तिनूय प्रश्नाची उत्तरां तुमी आमकां दियात आं सांग हें पळय तें काय हय कितले दीस लागतले तू कितें करो हांगा तू कितें म्हण दवरता मडगांव वचपाक अरे मडगांव न्ही सगळ्या पावयले मडगांव पंच बस वचून आयले मडगांव वचपाक आमकां सांगतो नाल्यार ही गाडी बंद कर हे तुका तू कित्याक चल वच मडगांव चड उलयत म्हण तुगेलो मडगांव वचपाक आमकां सांगतो तो बाबा भायर कोण एक पंच मेंबर बसला रस्त्या लागून तुगे फेडीवर लागून इलेक्टेड पंच मेंबर तू जबाबदार आहा तुजी कामां लागून जाता आनी तू वयल्यान मडगांव वचपाक सांगता हांव एकच मागता हांव लोकशाही पद्दतीन गेल्लो आसा कळ्ळें तुका लोकशाही पद्दतीन बसला हांवें काय काम मागला आड मार्गान हांव गेल्ला हांवें सगळें केलें तें शांततेन केल्लें आसा तुम्ही सांगले म्हाका पूण म्हागे एकच तातलें की 24 तारखेर तुमी जरी एक खडये ट्रीप नाजाल्यार फातरा ट्रीप जर थंय उडयल्ली जाल्यार आज हांव बसनासलो कित्याक म्हाका विश्वास दिसतालो की काम करपाक केलें म्हण सुरवात हें म्हागे स्पश्ट सांगपाचें म्हण ते 24 तारखेर जर एकच फातरा जरी हाडून उडयली आनी नाजाल्यार हांवें त्यो फातर 2 टिप्पर उडयल्ले आहा ते फातर त्याच रोडार ते जरी फोन जर मांडपा लागले जाल्यार म्हाका दिसतालें की जालें स्टार्ट म्हणून म्हाका बसचें पडलें कित्याक नाजाल्यार हांव फटींग जातलो लोकां फुड्यान 24 तारखेर जायना हांवें 26 तारखेर बसता म्हणलें आनी समज बसना आसलो जर जाल्ला जाल्यार हांव फटींग जातालो लोकां फुड्यान तशें म्हूण हांव बसला आनी दुसरे खेपे करता हांव अशें करतलो उपोशण की मोर्चसूच बसतलो ना उदक पिवपाना ना जेवपाना ही मागीर तयार आहा कित्याक लोकांक म्हाका आयकोवपा नाका नाजाल्यार एक तरी जायन जावन वयता हांव 2 भितर एक करतलो कित्याक म्हाका तें आयकोवपाक येना लोकांनी म्हाका हाडला काम करता म्हूण हाडला आनी ते लोकांक काम करपा जाय खंयची पार्टी हे ते म्हाका कांय लागना म्हाका फक्त काम करपाची उमेद आहा तशें म्हूण हांव इलेक्ट जालो रावली इलेक्शनान बसलो त्या देखून लोकांनी म्हाका हाडपाचो ते फोर्समान हाडलो म्हाका कित्याक हांव कितें तरी करता म्हणून आनी जर हांव करना जाल्यार त्या लायकीचो न्ही हांव त्या पदार रावन म्हाका कांयच लायकी ना त्या पदार रावपाची रामू बाब तुमची पॅनल जी आसा सत्ताधारी पार्टीची आहा न्हू हय आसा जायना काय जायन म्हळ्यार हांवें सांगलें सगळें सांगून हांव मोकळो जाल्लो आसा पूण हांव बसलो आसा कित्याक जालें ना म्हूण बसलो न्ही ना बसनासलो पण तेणी ही पर्सनली फॉलो करता जोय बरोबर आमचे आनी आमी करूया म्हणटा एक 4 दीस आमगे एक मुळी विड्यान दवरून तेका कन्सर्न न्ही ताका कळपा बरें मागीर तेणे उपोशण सोडपाचें आतां आज पळय हो सत्ताधारी गटांतलो एक रुलींग गटाचो पंच ह्या पंचाची ही परिस्थिती सत्तेर आसूं सरकार सत्तेर तेगे आसा आमदार तेगे आसा पण तेका ह्या परिस्थितीन तेका आज हांगा उपोशण करचें पडटा तेन्ना सामान्य मनशाची परिस्थिती कितें आसतली ह्या मनशान अशें हांगा उपोशण करून हांगा रस्त्याची मागणी करप हेंची कर्तव्य आसा सरकाराचें जावं ऑफिसराचें त्या टायमाचेर रस्ते करपाचें पण आमकां जो पर्यंत आमकां आंदोलन करता पर्यंत कांयच करना आज पर्यंत आमी काणकोणचो इतिहास आसा रस्त्या लागून लायटी लागून उदका लागून रेल्वे लागून हॉस्पिटला लागून बस स्टँडा आंदोलन केल्यारूच काम जाता तेन्ना तांकां दिश्टी पडटा आतां हांव एक सरकाराक अपील करता काणकोणा जितली बळी पळय गेला तितली आजून खंयच्या रस्त्याचेर गेला तेन्ना आतां बळी वचपाची थांबयात एटलिस्ट मातशें त्या घरांतल्या लोकांनी काकूट करात ज्या घरांतलो पळय कोण बायल गेला
दाद गेला भुरगीं गेला तेंची काकूट करात आनी कामां सुरवात करात. आपल्याल्या रस्त्याच्या वार्डा भितर कामां मोखट अर्दफोंड आनी शिमतरी कडेन आनीक 4 रोडाचेर निवेदन दिलें आनी ताणें सांगलें की आपण 26 तारखेर आपण उपोशणां बसतलो 24 तारीख पर्यंत कितें जायना जालें. राती हांवें रामू फोन केलो म्हळ्यार रामू कितें आमचो म्हळ्यार पुराय पाठिंबो हेज नागरीक म्हूण तुजे बरोबर आसा कारण रस्तो जावप ही काळाची गरज आसा. म्हळ्यार रामू आज उपोशणां बसले उपरांत आमचे हांव जेन्ना बाकीच्या आमच्या भुरग्यांनी आमी डिसायड केलें की रामू वचून तेका दिवं. तितना रामून जें एप्लिकेशन दिलें तें घेवन आमी एई फुड्यान गेले. एईक विचारलें कित्याक जालें ना. तो म्हणटा आपणे तेणी फोन मारलो कितें उलयलो काम जातलो. आमी सांगलें ताका कित्याक तें रिटर्न दी. तो रिटर्न दिवपाच्या मनस्थितीकय नासलो. आपण कसं जाता कारण आमकां खबर 15 तारखे नंतर काम जायना जात जाल्यार 15 तारखे पयलीं जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टराक निदान 10 दीस तरी मेळपाक जाय सामानान काडून तें काम स्टार्ट करपाक. हांव म्हणटकीर तो आयकना म्हणटकीर आमी त्या काळ्यान लॉक मारलें आनी आमी सकयल आयले. थंयच्यान ते PIक फोन केलो. PI आयलो. PIन आमकां रिक्वेस्ट केलें लॉक काड्यान उलोवया म्हणून. आमी लॉक काडून आमी ताका विचारलें की तूं रिटर्न दी केन्ना पर्यंत काम करतलो तो ना जाल्यार ऑफेन्स रजिस्टर करून सांगलें आमी साहेबाक. कांय फरक पडना आमचेर रजिस्टर बी केला तुमकां भंय दिसना. कांयच फरक पडना कारण आमचेर ऑलरेडी म्हाजेर तर 5 कोयशा लागून केसी आसा ही 6वी आनी संवय म्हाका दिसता जेनाचे तेज्या चड केसी आसतल्यो. फरक कांय पडना जर बरें काम जाता आमचेर ऑफिसार रजिस्टर जावं जाल्यार जावपाकूच जाय. आमी लॉक मारलें साहेबाक रिक्वेस्ट करता आमी लॉक काडले. तो आतां रामू फुडें आयला. ताणें सांगला की आपूण फाल्यां रामू घेवन वता आनी आमी ताका सांगला 5 तारीख पर्यंत ही काम जर स्टार्ट जायना जाल्यार 26 तारखे आमी एंटायर जो स्टाफ आसा PWDचो ताका लॉक मारून दवरतले. मागीर ऑफेन्स रजिस्टर जालें म्हूण कांय फरक पडना. आमचे एक आदिवासी जोडपी गेला हाका सर्वस्वी जबाबदार हे PWD डिपार्टमेंट. खूब पयलीं सावन मागणी आसली की तो जो स्ट्रेस आसा नेरो आसा दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल बांदून तुमी करचें म्हणून आनी तें जालें ना. खरें म्हळ्यार काल बॉस्केट साहेबानूय सुद्दां सांगलां की हे PWDच्या बेजबाबदारपणा लागून हें घडलेलें आसा म्हणून. आतां थंय सरकारान दोळे उगडचे आनी बेगिना बेगीन थंय तें काम स्टार्ट करचें. तो दामोर घालून रोड इतलो व्हड जालो की सकयल गेलो की मनीस पडटा. निदान सरकारान जागी जावचें आनी हे जे कोण बळी गेला ताका जबाबदार हे आसा डिपार्टमेंट PWD. खरें म्हळ्यार तांकां राती न्हीद पडपा न्हू.